पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जावपी राष्ट्रीय खेळाच्या उक्तावण सोहळ्याक 12,500 परस चड लोक उपस्थित रावपाचे आसात। तशेंच पुरस्कार भेटवण सोहळ्या खातीर हेर राज्यांतल्या कांय खेळा मंत्र्यांक लेगीत निमंत्रण दिलां। ह्या एकंदर तयारेचो मंत्रिमंडळ बसकेत नियाळ घेतलो अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें। तशेंच कांय टेंडरां खातीर मान्यताय मंत्रिमंडळ बसकेत दिली। ते भायर स्टेडियमांत 50% सिटां विद्यार्थ्यां खातीर राखीव दवरतले। तशेंच जे स्टेडियमा भायर जावपी खेळ आसात तातूंत विद्यार्थ्यांक चड सहभाग घेवपाक मेळचो ना। वॉटर स्पोर्ट्स सारकिल्ल्या खेळांत भुरग्यांची सुरक्षा लक्षांत घेवन हो निर्णय घेतला अशें खेळा मंत्र्यान सांगलें। टॉपिक असे तुमचे कितें म्हजो एक टॉपिक आशिल्लो म्हळ्यार नॅशनल गेम्साच्यो काही गोष्टी थोडेशे आमकां 2-3 अशें आमकां एक्स पोस्ट फॅक्टो आमकां एप्रुवल घेवचे पडले, कारण आमचो एक टायम थोडोसो कमी आशिल्लो। ते आमी एक्स पोस्ट फॅक्टो आमी एप्रुवल घेतिल्लो आसा। फॉर एग्जाम्पल सोविनियर्स पयलीं लक्षांत नाशिल्लें, इट इज ओन्ली द 62 लॅक्स आमी पयलींच त्यो काही गोश्टी घेतिल्ल्यो आसात। आनीक 2-3 गोश्टी आशिल्ल्यो त्यो म्हळ्यार आमी एक्स पोस्ट फॅक्टो खातीर सगळे एज एंटायर आमी कॅबिनेट मुखार मांडिल्ले आसात, जे आमी टेंडर करून आशिल्ले ऑनलायन जेन्ना टेंडर करून आशिल्ले। अशे 2-3 आमचे आयटम आसात। एक म्हळ्यार सोविनियर आसात, आमकां टॅक्निकल ऑफिशलांक जे आसात पळय तांकां आमकां हें दिवपाक जाय, युनिफॉर्म दिवपाक जाय। आनी तिसरो विशय म्हणल्यार आमगेलो एक TSR म्हणजे इक्विपमेंट्स आमी हाडिल्ले आशिल्ले रेंटल बेजीस, ताजो आमी थोडोसो घातलो, कारण इट वॉज अ अर्जंट नीड ऑफ द अवर। विच इनॉग्रेशन इनॉग्रेशन प्रिपरेशना संदर्भात वी आर म्हणजे सामके आमी 100% सज्ज आसात। एवरी नाव एंड देन म्हणजे इव्हिनिंग एवरी टायम हांव पिजन स्टेडियमाचेर वता। आज सुद्धा इव्हिनिंग वायल गोईंग टू द वार्का आय एम ऑल्सो जॉइनिंग। आज आमी त्योच काही गोष्टी एंट्रीज खंय खंय आसतल्यो त्यो आमी फ्रीज केल्ले आसात। ऑलमोस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग 12,000 क्राउड, बट देर इज अ ट्रेमेंडस डिमांड। इट इज नॉट पॉसिबल अस टू अकोमोडेट मोर देन 12,000 क्राउड। सो खंयचे स्टँडान भितर खंयचो तरेचो भुरगो आसतले, कोण आसतले, जनरल पब्लीक खंय आसतले, VIPs खंय आसतले, एथलीट्स खंय आसतलो, तो आज आमी फ्रीज केल्लो आसा। आमचे नॉर्थ जे आसा पळय न्ही आनी ईस्ट स्टँड ह्यातून सकलो जो रू जो आसा तातूंत भितर टोटल स्टुडंट्स आसतले। अपर जो स्टँड जो आसा ताका आमी जनरल पब्लीक आसतले। VIP स्टँड जो आसतलो तो वेस्टान आसतलो, ज्या जाग्याचेर एथलीट्स आनी VIP आसतले। ऑलमोस्ट 3,000 पीपल विल बी देर। आणि हे सगळे काही गोष्टी एकंदरीत करून जवळजवळ 12,000 इन्क्लुडिंग VIPs, एथलीट्स, जनरल पब्लिक, स्टुडंट्स म्हणून 12,000 ते 12,500 असे एकंदरीत स्पेक्टेटराचो विविंग पंतप्रधानाच्या ओपनिंग सेरेमनीक आमी अपेक्षा बाळगली।